नमस्कार, हांव आसा हरमल पंचकृषी हायस्कूल हांगा आसा आनी आयच्यान जी 12वी एग्जाम जी आसा गोवा बोर्ड ते स्टार्ट जाल्लेले आसा। एकंदर पयलोच पेपर आसा। पयलोच पेपर जो आसा इंग्लीश आसा आनी त्याच बरोबर आयज पयलोच पेपर असल्या कारणान काही भुरग्यांची धांवपळ आमकां पळोवपाक मेळ्ळी। एकंदर हांगा हरमल हांगा 2 सेंटर आमकां आतां पळोवपाक मेळिल्ले आसा आनी हांगा जे कंडक्टर आसात, ऑब्जर्वर आसात आनी बाकीची वेवस्था जी केल्लेली आसा। त्याच बरोबर सद्या जे गरमीची सीजन आसा आनी जे वत जे दिसान दीस वाडत आसा हाच्या खातीर खंय तरी भुरग्यांक खंय तरी हेचो त्रास जावंक जायना, त्या खातीर सुद्दां हांगा जे काही सेंटर जे आसात तेंच्यांनी बऱ्यापैकी वेवस्था केल्लेले आसात आणि भुरगे टायमार आयल्यात आणि तेंचेर स्ट्रेस तसो आसा तितलोच पेरंट्सांचेर आमचेरूय आसा। टायमार पावपाक जाय आणि पयलो दीस असल्या कारणान सगळी मातशी घाई गडबड जाल्ली आसा सगळ्यांची। आणि मेन म्हणजे आयज इंग्लीश हो विशय आसा आयज तेंच्यांनी आन्सर करप आणि इंग्लीश म्हणटकीर मातशें गोंयांतल्या स्टुडंटांक मातशें टेन्शन आयिल्ल्या सारकेंच जाता। आणि ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आणि तेंची एग्जाम बरे भशेन कंडक्ट जावची आणि गोवा बोर्डानूय तांकां सहकार्य करचें, पेरंट्सांचें सहकार्य आमचें आसतलेंच। जे आमी हरमल पंचकृषी हायस्कूल सेंटर आसा आनी हे सायडीन मांद्रे आनी हरमल मेळोन हे सेंटर आसा। आनी हांगा जर पळयलें जाल्यार सगळें वेवस्थीत आसा। वेवस्था सगळी A1 म्हटल्यार जाता, कित्याक सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीची फॅसिलिटी जी आहा त्यो सगळी हांगा बरी आसा। स्टाफ ऑल्सो डुईंग देयर ड्युटीज प्रॉपरली। ओके सर, सद्या गरमी वाडटा, उश्णता वाडत आसा, त्या खातीर भुरग्यां खातीर वेवस्था कशी आसा, फॅन बीन आनी क्लासीनी सगळी वेवस्था बरी आसा। ओके सर। फॅन आनी इवन विदावट फॅन पासून हो स्पॉट असो आसा की फॅनाची पासून गरज पडना, तरी आसतना बिल्डिंगेन सगळी कडेन फॅन आसा। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्या मकबूल माळगी म्हणे। I'm from commerce stream in second. I know students might be scared feeling for this exam, but it will be easy. I know because sometimes we feel sometimes we are too nervous, then we forget when we are answer. I will tell all the students to be chill, calm, and write the exam with a calm manner, so that they can write something. And don't need to by heart the lessons. Write whatever you know. Chill and in a calm manner. हांव श्रीपाद नारायण भट, प्रिंसिपल ऑफ CTN हायर सेकंडरी कुर्चेरम गोवा। गोवा बोर्डान म्हाका स्पेशली चीफ कंडक्टर म्हणून हांगा सिलेक्ट केला हे एरिया भितर। आमचे मेन सेंटर कुर्चेरम CTN हायर सेकंडरी आनी 2 सब सेंटर आसा, गार्डन एंजल आनी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी सांगे। I should say actually special thanks to the Goa board because selecting me as the chief conductor of this, and students are already prepared to write the examination. आम्ही काल एक राउंड घेतले, सांग्यार वचून येयले, गाडयेन वचून येयले, एवरीथिंग इज रेडी। फक्त आता भुरग्यां अनाउन्समेंट चालू आसा आनी 9:30 एग्जाम चालू जातले। फर्स्ट पेपर आज आनी लास्ट पेपर 31 तारखेक आसतले आमचे। कितले स्टुडंट्स व एग्जाम टोटल आमचे मेन सेंटर, सब सेंटर आनी सगळे धरून 1034 भुरगे आसा। टोटल आर्ट्स, कॉमर्स एंड सायन्स एंड वोकेशनल। सांगे कुर्चेरम सांगे दोन्ही धरून।